official language, public grievances, inland water transport, and formal list of first, second, and third legislature of the state of Goa representing Talegaon constituency. Late Sri Vinayak Naik, formal legislator of first legislation of the state of Goa representing Thivium constituency. Late Sri Professor Gopat Rao Maikar, former member of parliament, ex-minister for education, public health and public works, writer, thinker, educationist and recipient of the prestigious Kala Academy Award. Let us rise for 1 minute as a mark of respect to the departed lords. Thank you. Papers to be laid on the table. Chief Minister. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Shri Munnar Asayokar. I lay on the table the paper against the shown of tourism minister. Shri Nilesh Kabral. Sir, I lay on the table the paper shown against the law minister. Chandrakant Kavadekar. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Shri Michael Lobo. Sir, I lay on the table of the papers shown against the RDA minister. Shri Vishwajit Rani. Sir, I lay on the table the papers shown against the health minister. Postponed call attentions. Shri Digmal Kamath, Leader of Opposition. Connectivity. Speaker sir, how circulating the reply. Total वाचपाक जाय का circulate करू गरज ना ताजेर उलयता पळय circulate करता. We'll go through it, no? We'll go through it and then we will ask for Okay, you'll go through it. it. परते वाचपाक आनी कितें जाता एक तर पयल्याला कळटलें. आतां Circulate it. Any discussion? हां 2 मिनिटं दे मला. स्पीकर सर GBBN कनेक्टिविटी तेजा उपरांत भारत नेट तेजा उपरांत एड्युकेशन लेसन तेजा उपरांत फिजिकल वर्कशॉप फॉर द प्रायमरी स्कूल तेजा उपरांत ट्रेनिंग फॉर द ऑनलायन टिचींग तेजा उपरांत डिजिटल infrastructure knowledge sharing Diksha and Dishtao portal from the primary education to till higher education पर्यंत whatever the things आमी कितें कितें steps घेतल्या कनेक्टिविटीच्या बाबतींत आनी हे ते ऑलरेडी हांवें हातूंतल्यान दिल्ले आसा. स्पीकर सर, कोविड पॅन्डेमिकाच्या काळात आतां जवळ गेल्ली 2 वर्सां जावपाक आयली समज सगळे भुरग्यां ती ल्हान आसत व्हडलीं आसत ही ऑनलायन हाजे वेल्यान शिकतात.
सगळे कडेन आज वातावरण तशें. प्रॉब्लेम खंय जाता? प्रॉब्लेम जाता बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी. इंटरनेट कनेक्टिविटी नाशिल्ल्यान खूब कडेन ते हांव फक्त ग्रामीण भागांत म्हणना, ग्रामीण भागांत म्हाका दिसता चड प्रमाणाचेर जाता. कारण ग्रामीण भागांत आमी पिक्चरां पळयतात, कोण आमकां फोटो धाडटा, 4 भुरगे खंय तरी एकठांय बसता, आनी खंय तरी कोण झाडां मुळां बसता, कोण आनी खंय वता. पूण हे अर्बन एरियांनी सुद्दां खूब कडेन अशे परिस्थिती घडिल्ली आसा. आतां तुगेल्या केपें मतदारसंघात म्हाका दिसता केपें मतदारसंघात भितर थंय सामके अत्यंत मोठ्या प्रमाणाचेर प्रॉब्लेम जाता. सत्तरीच्या भागांत त्या भागांत अशे काही भाग आसात. आतां गोवोरमेंटान मदीं स्टेटमेंट केलो की टावर्स घालतात, आमी टावराची पॉलिसी करतात आनी टावर्स घालतात. एका वटेन टावराक प्रॉब्लेम आहा, टावराक उबे करपाकय त्रास, लोक ऑब्जेक्शनां घालतात तरेतरेचे. पूण आमी एकदां सजेस्ट केलें ह्याच हावसा भितर की हांगा गोवोरमेंटान एडमिटी केलां की 2009 थ्रू GBBN नेटवर्क पंचायत पर्यंत सगळे ऑल पंचायत्स आर कनेक्टेड. ऑल पंचायत्स आर बाय लेईंग ऑप्टिकल फायबर. तेन्ना जे प्रायम मिनिस्टरान तो प्रोजेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंगान ताचें लोकार्पण केल्लें, म्हणजे त्या वेळाचेर प्रोजेक्ट. आतां सगळ्यो पंचायती कनेक्ट केल्ल्यो आसात. हांव तेन्ना चीफ मिनिस्टराक म्हायती खातीर सांगता, हांव तेन्ना दरबार करतालो पळय तालुक्याचे, ते हांगा सेक्रेटरिएटाक बसून वी यूज टू कनेक्ट टू द कलेक्टर डेप्टी कलेक्टर इन काणकोणा खंय, लोकांक थंय चापोवन लोकांक आनी पणजे येवपाची गरज नासताली. वी शूड टू सॉल्व दॅट ग्रिवन्सीस दॅट. तेन्ना आतां आमचें म्हणणें कितें आसा, ह्या ब्रॉडबँड कनेक्टेशना वयल्यान किंवा ह्याच ऑप्टिकल फायबर यूज करून सगळे केबल ऑपरेटर सद्या आपले हे चलयतात, केबल चलयतात. सो वाय कांट गव्हर्मेंट फर्स्ट प्रायोरिटी हे यूज करून खंय तें एक पॉयंट किंवा एका विलेजान समज एक 2 कडेन पॉयंट ठरयले वेर यू कॅन कनेक्ट इट, टेक इट, एक्सटेंड इट टू दॅट हॉल ऑर वेरेवर, आनी थंय भुरग्यांक आपोवन हाडून थंय जर भुरग्यांक सगळ्यांक जर हें दिलें तर वॉट इज द प्रॉब्लेम अशें म्हणून. Why are you not trying this? You said last time, you said that we are trying with some villages or something. If you have tried, then what is the result, and how best you can take it up? अच्छा म्हाका दिसता that would be easier solution अशें म्हाका दिसता आज पण. कारण म्हणजे 70 तालुक्यांतली पंचायत सुद्दां कनेक्टेड आहा, किंवा खोला पंचायत सगळ्यो पंचायती कनेक्टेड आहा, and you can verify from them. All panchayats are connected. They are connected to the this Panjim secretariat and all like that, if they want to use it. That's what I feel. I feel that this is a easier option, and government should go for this option in place of म्हणजे टावर जातले केन्ना कितें तें मागीर पळोवपाचें. सद्या टावराक लागून आतां वसत न्ही, लोकांची ऑब्जेक्शनां, लोक भितात, लोक रेडिएशन येता म्हणटा आनी खूब प्रॉब्लेम जाला. सिटी भितर सदांच देर इज ए प्रॉब्लेम, देर इज ए रिएक्शन. उबे करपाक रिएक्शन कोर्टान सुद्दां गेल्ले आसा लोक थोडे कडेन टावरा खातीर, आनी जजमेंट आयल्या अगेन्स्ट इरेक्शन. अशें सदांच प्रॉब्लेम जाता. सो आय थिंक दीस कूड बी ट्रायड ऑन अ फास्टर पेस अशें म्हाका दिसता. Speaker sir, I rise to discuss on the calling attention mood regarding the online education. Speaker sir, टॉपिक खूब म्हत्वाचो आसा गोंयच्या एज्युकेशनाच्या क्षेत्रांतले पळयले जाल्यार भुरग्यांक एट वेरियस लेवल्स. आनी लास्ट 2 years जशें आमचे लिडर ऑपोजिशनान म्हणलें, द पॅन्डेमीक हॅज गिवन अ न्यू थॉट. ऑनलायन स्कुलींग केम इन, आनी आमकां कळटा की सुरवातीक त्रास जाता, टू एकस्टम एडजस्ट सगळें करपाक जाता. पूण हें करता आसतना सरकाराचो इनिशिएटीव कितें आसपाक जाय आशिल्लो. बरें 1 वर्स जालें, 1 वर्सान आपूण कितें शिकलो, वॉट करेक्शन्स आय नीड टू डू, वेर इज इट, वेर वॉज द शॉर्टफॉल. दीस नीडेड टू बी एनालायज विथ अ व्हेरी एनालिटिकल मायंड. अनफॉर्च्युनेटली स्पीकर सर, आज जी रिप्लाय कॉलिंग अटेन्शनाची दिल्यात ऑन द पोस्टपोन्ड कॉलिंग अटेन्शन falls short of this government to still understand this issue seriously. आता तुम्ही म्हणटले कितें करूंक मेळटा काय म्हणून. हांव म्हाका दिसता लास्ट 1 वर्स ह्या विशयाचेर हालीं बाब सुदीन ढवळीकर, आमचे दिगंबर बाब कामत, एवरीबडी इज बीन वॉयसिंग देअर ओपिनियन. वी इवन आस्क फॉर a one joint meeting with the chief minister. So irrespective of any political affiliations, let us come to a consensus how we can use this and resolve these issues. आज स्पीकर सर 10वेचो भुरगो आसा, 9वेचो आसा तो 10वेक वतलो, 11वेचो 12वेक वतलो, 12वेचो फुडें वतलो. हे एवरी इयर यू हॅव ऑलमोस्ट अबाउट 4 सिरियस कन्सर्न्स ऑफ स्टुडंट्स वीच नीड टू बी लुक्ड एट. आतां भुरगीं खंय आसा? भुरगीं ग्रामीण भागान आसात, भुरगीं शहरी भागान आसात. भुरग्यांच्या कडेन स्पीकर सर आज अशी परिस्थिती आसा की वन्स अपॉन अ टायम देवर अ सायबर एज स्कीम. सायबर एज स्किमान कितें आशिल्लें? लॅपटॉप दिताले. लॅपटॉप कित्याक बंद केले? केम विथ द रिजन की अकाउंटेबिलिटी ना. स्पीकर सर, एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आज पर्यंत अकाउंटेबिलिटी पळोवपाक
तुका पळोवंक येता when everything is good, when there is a pandemic, certain priorities needed to be considered. ह्या टायमार it is forget talking about only laptops. You could have deviated to smartphones, you could have deviated to tablets, you could have deviated to so many technologies, things we could have picked up. This would have taken care of the hardware. आज बारीक बारीक लोकांचो सरकार जो परत परत म्हणटा आनी हांव परत हो पॉयंट काडटा, कित्याक बारीक लोकांचे विचार हो सरकार अजून पर्यंत घेना. आज जेन्ना आवय बापूय रडत येता की आपूण बाबा एक लेबर कॉन्ट्रॅक्टर नाल्यार आपूण एक काम करपी, आपल्या कडेन घरान एकूच मोबायल आसा, सकाळी भायर वता आसतना आपल्याक तो फोन घेवन वचचो पडटा. भुरगो कसो शिकुनी? म्हज्या हातूंतल्यान स्पिकर सर हांवें एक स्कीम तयार केली आनी 100-150 मोबायल तयार करून जाता इतले आमच्या भुरग्यां कडेन पावयले. This is as far as an MLA or a representative or a person who can think for the society can do. But you cannot expect this. This is where governance comes in. This is exactly where the first part should have been handled as far as hardware was concerned. That time government came with the answer कि we will come with a telecom policy. आता this is news की telecom policy कितें? Policy काडात. पॉलिसीची गरजूय आशिल्ली. पॉलिसी फुडाराक बरी आसा. आयच्या भुरग्यांक तुमी कितें करतात? टेलिकॉम पॉलिसी काडटात. त्या टेलिकॉम पॉलिसीन तुमी एड्रेस कितें केलें? आय विल गिव यू एक्झाम्पल. लेट द चीफ मिनिस्टर गो एंड चेक. रिलायन्स जियोचे टावर आयले. तातूंत तुमकां दिसता की टावरांतल्यान तुमकां सिग्नल मेळटा म्हणून. स्पिकर सर अर्दवर समज लायट गेली, वे रूरल एरियाज म्हणटा, जंय लायट वता परत त्या भागान 20-25 मिनटां मागीर टावर बंद जाता. कित्याक त्या ईच रिलायन्स टावराक बॅकअप ना. It is just a basic UPS which is there. It is not having generator facilities to give you uninterrupted power supply or to that particular tower. ताज्या खातीर कितेंय करता आसतना, पॉलिसी काडटा आसतना विचार करपाची गरज आशिल्ली. टेलिकॉम पॉलिसी काडटा बरी गोष्ट, पूण टेलिकॉम पॉलिसीचेर तुमी भुरग्यांक निर्भर दवरता वायट गोष्ट. You cannot make people dependent when you already have facilities with you. Now what are the facilities? Speaker sir, आमकां बाब दिगंबर कामतीन म्हणलें 2009 SWAN project was launched. This SWAN project, as a IT minister when I have reviewed it, is connected as last mile. Fiber optic fiber, high speedीचो last mile पंचायत पर्यंत ओडिल्लो आसा. पंचायती कडल्यान तुवें समज केबल ऑपरेटरांक लुपान घेतले जाल्यार घरान तुका ई कंटेंट पावता. ते न करता स्पिकर सर तुका आज आमी 2018 we launched something called as a Wi-Fi facilities to be made available. That time बाब मनोहर पर्रीकाराचें हें आशिल्लें की गोंयभर आमी वायफाय करुया म्हणून. तें करपाक we finalized in 2018, we finalized on a Wi-Fi setup. तो वायफाय सेटअपाच्या माध्यमांतल्यान जवळ जवळ 1.5 कोटी तेन्ना हार्डवेरार मोडले आनी सेक्रेटरिएटान घाला. हे सेक्रेटरिएटांतल्यान 10,000 एक्सेस पॉयंट दिवंक शकतात. टुडे यू आर ट्रायंग टू स्टील सीट and finalize on the internet bandwidth when you already have GBBN and their partner G-Wave who is available to give you this facility last mile. So शीता फुडें मीठ म्हणजे अशें समज सुद्दां खावंक मेळटालें. ह्या सरकाराक संवय जाल्यार अशेंय करून खावपाचें. अशी कित्याक ती म्हाका कळना. शॉर्टकट जंय आसा ते लॉंग कट कित्याक हो प्रश्न पडटा. तेन्ना स्पिकर सर जेन्ना वेन वी आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी, जे लोक दोंगरार वचून रावतात, जे सत्रेपणां रावतात, ते फोटोज पळयतकर ऑन द पेपर एंड वेन वी हॅव पीपल एज ग्रीवन्सीस गिवन टू अस, वॉट आर वी टॉकिंग ऑन द एज्युकेशन सेक्टर? लायफ खंय पावलें? वी आर टॉकिंग अबाउट वन सायड झूम मिटींग सगळे वर्च्युअल आनी वर्च्युअल करपाक हांगा मॅन्युअलूच प्रोसेस सारकें ना. आतां वी कम बॅक टू द कंटेंट. स्पिकर सर वायफाय जरी दिले आनी आमी थंय तांकां कनेक्शन सांगतात आनी समज वायफाय नासली आनी टावराचेर डिपेंड आसा. आय विल फर्स्ट टॉक अबाउट अ टावर. कनेक्टिविटी वता. कनेक्टिविटी वतकर जो पोर्शन टिचरीन त्या टायमार शिकयल्लो आसता तो परत रिपीट जायना. तो पोर्शन भुरग्याक मागीर ती वॉट्सएपार ती व्हिडिओ घेवचो पडटा, खंय दोंगरार वचून परत डावनलोड करचो पडटा आनी मागीर पळोवचें पडटा. म्हणजे भुरग्यान कितें शिक्षण करपाचें काय भुरग्यान फक्त फॉर्मेलिटी करपाची की टू रन आफ्टर नेटवर्क? आयडिया दाखयताले तेन्ना काय वॉडाफोन, तो कुत्रो धांवता आनी वाट दाखयता पग, स्मॉल पग फॉर युअर नेटवर्क. नेटवर्क फॉलोज यू म्हणून. आतां उलटें जालां. वी आर ट्रायंग टू फॉलो नेटवर्क. ताज्या खातीर स्पिकर सर आय थिंक द गव्हर्मेंट नीड्स टू हॅव अ प्रॉपर एप्लिकेशन ऑफ मायंड. आय अंडरस्टँड वी हॅव एज्युकेशन डिपार्टमेंट, वी हॅव वेरियस वर्टिकल्स इन एज्युकेशन डिपार्टमेंट, वी हॅव IT डिपार्टमेंट, वी हॅव अ एजन्सी लायक जेल. द part which can be put together can be easily streamlined, and that is why we had said apolitically we are ready to help you. पूण सरकाराचे विचारूच वेगळे आसा. एक वाटेन एज्युकेशन डिपार्टमेंट स्पिकर सर भुरग्यांक घरा कडेन दवरतात शिकात म्हणून, टिचरींक आपयता स्कुलान शिकोवपाक
online. Why don't you give them that facility of work at home in these COVID times? Teacher सारखी असली जाल्यार कोविड नासले आनी शिकोवंक पावली जाल्यार भुरगीं शिकतलीं. आज रिसोर्स स्कूल असता where you child who is little slow needs to be given that additional part. Today we are missing that. Now when we come to monitor the situation, 20 to 30% of these online children can be monitored properly and checked whether they are studying properly or no. Speaker sir, भुरगीं कितली कशी शिकतात कितें ना हो एनवायरमेंट समज तयार करतले जाल्यार थोड्यो जबाबदारी सगळे एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून दवरूंक शकना. यू हॅव टू गिव इट डावन. सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट स्पीकर सर, एक मागणी म्हणल्यार द गव्हर्मेंट नीड्स टू कम क्लियर ऑन द हार्डवेअर. Secondly, the government needs to speak on how they are going to use the Wi-Fi facility that they have incorporated through the IT department, which is available, which is tried as a sample in certain areas, how they can take it to every village level. Third, Speaker sir, आज तुम्ही म्हणता भरतनेट, सडनली भरतनेट आयलें, तें खंयच्यान आयलें? स्पीकर सर, कॉलिंग अटेन्शन दिवच्या पयलीं BJP सरकार स्टेटाक, BJP सरकार सेंटराक हांव म्हणीत आसा, जुलैच्या कॅबिनेटीन भरतनेट of 19,041 crores is planned to roll out in 16 states. 16 स्टेटी वाचूंक सगळ्यो 16 स्टेटी वाचता, पूण त्या स्टेटीन गोंयचें नांव मेळना. केरला, कर्नाटका, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बेंगॉल, आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश. गोंय ना. म्हणजे कॉलिंग अटेन्शन आमी फुडल्या वर्साक मागना, कॉलिंग अटेन्शन आमी मागतात. अँड वॉट इज भरतनेट? भरतनेट इज अनदर डुप्लिकेशन ऑफ द स्वान प्रोजेक्ट. नाव चेंज जाला. आमच्याकडे ऑलरेडी स्वान आसा, आमच्याकडे अंडरग्राउंड ऑप्टिक ले केल्लो आसा. होय परत भरतनेट पीपीपी प्रोजेक्ट. पीपीपी करून एक फुडें लागना. आनी हांगा आमी सरकार उलयता की वी आर गोईंग टू डू. ऑपोजिशन आज आमी तुमकां विचारता, लास्ट इयर इज गॉन. आमची भुरगीं 10वी कशी करून पास जाली. वी कूड प्रोवायड देम द फॅसिलिटीज. There are so many middle class and lower middle class and बारीक गरीब फॅमिली आसा. स्पीकर सर, तांचे कोण चित्ता? इक्वेलिटी ऑफ एज्युकेशन म्हणटा जाल्यार इक्वेलिटी ऑफ एज्युकेशन खऱ्या अर्थान आसपा जाय, भाशणांनी न्हय. हांगा जाला डायवर्टेशन ऑफ टॉपिक. काल आयिल्ली एक रिप्लाय आयली, आज रिप्लाय आयल्या. एज्युकेशन व्हिडिओ कंटेंट ब्रॉडकास्टेड ऑन टीव्ही. कितें कोणाक खबर आसा? म्हाकाय कळुनी. मागीर म्हणटा फिजिकल वर्कशीट्स फॉर प्रायमरी स्कूल्स. स्पीकर सर, फिजिकल वर्कशीट्स फॉर प्रायमरी स्कूल कशें जाता हें? कोण पळयता हें? आनी वर्कशीट्स आयिल्ल्यो कोण कलेक्ट करता? टिचरी कडेन कितें आसता? प्रश्न खूब आसात स्पीकर सर. एवरीथींग वॉट यू हॅव आन्सर्ड कॅन बी आस्क्ड व्हेरी क्लियरली एनी स्पेसिफिकली. बट ओवरऑल पिक्चर इज the government has lost its line of action because the chief minister is very busy in mining maybe or in certain areas which he is finding his priorities not in the line of education. म्हजो एकूच आसा स्पीकर सर, जे तुम्ही डिस्टावो पोर्टल सांगतात हे जो चालू केल्या थोड्यो गोष्टी बऱ्यो आसा, वायट न्ही, बट दे आर नॉट कंप्लीट. अँड वेन थिंग्स आर नॉट कंप्लीट, एकदा हाफ नॉलेज इज डेंजरस म्हणटा पळय, तुम्ही भुरग्यांक सोडल्या हाफ वाटेर दिता आसतना कोणाय दिवना आनी फुडली क्लोजिंग लायनूय सांगना. भुरगीं त्रिशांकू कशी वयल्यान सकयल मदीं हालतात. वॉट डज अ चायल्ड डू? तो आवय बापाय कडेन वता, आवय बापूय रडटात. आवय बापूय कितें करतात? आपले स्वताची जी विचार आसा ते आमचे कडेन मांडटात. आमी आनी खंय वतले स्पीकर सर? दॅट इज वेर इट इज मिस गव्हर्नन्स. लिडर ऑपोजिशनान सुरवातीकूच म्हणलें इंटरनेट फॅसिलिटी कित्याक वापरना? 1 Gbps तुका इज कनेक्टेड, 10 Gbps इज कनेक्टेड. वाय आर यू नॉट टेकिंग दीस? आज तुम्ही लास्ट मायलार सुद्दां AMC काण केल्लें आसा. आज सांजचो IT वेळार उलयता हांव. कॉमनेट म्हणून कोणाक हाडला, ताजेर आनी 70-80 कोटीचें डील करून उडयला. तुम्ही करतात कितें? फक्त डिलां? मागीर ऑनलायन केन्ना जातलें? स्पीकर सर, इन दीस कॉलिंग अटेन्शन आय एम व्हेरी स्पेसिफीक. दीस बाब सुदीन दवळीकर बाकीच्यांनी सगळ्यांनी हो टॉपीक जो काडला खूब म्हत्वाचो आसा. काळजाक सगळ्यांच्या लागीं आसा. आणि ह्या टॉपिकान हांव भितर खूब गुंतिल्लो, कारण वी वर ट्रायंग टू गेट एज्युकेशन ऑन अ न्यू लायन. तातूंत नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आयल्या. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ऑल्सो हॅज अ लॉट ऑफ थॉट इन दीस लायन. एक दीस केन्ना रोबोटिक्स सांगलें, एक दीस आनी कितें सांगलें. गव्हर्मेंट इज मेकिंग अनाउन्समेंट्स. मुळूच सारकें ना. झाड कशें वयर सरतलें? आणि ऑल दीस थिंग्स आर एब्स्ट्रॅक्ट. वी कॅन टॉक अबाउट इट एज एंड वेन इट कम्स. आयच्या तारखेन स्पीकर सर, आज सरकार कितें करतलो? जुलय ऑगस्टान आसा. We have lost 1.5 years. We can't afford to lose more time for the children who are suffering. कित्याक ही फाल्यांची भविष्याची आमची भुरगीं. आमी म्हणटा वी आर द बिगस्ट डेमोक्रेसी एंड द यंगस्ट नेशन. यंगस्ट नेशनाक आमी समज यंगस्ट भुरग्यांक सांबाळूंक शकना, विच आर टुमोरोज फ्युचर, आमी कसलें फ्युचर तयार करता स्पीकर सर?
आनी ताज्या खातीर म्हजी तरी मागणी आसा की चीफ मिनिस्टरान विथ अ कूल मायंड should not take it anything here personal. He should understand that we are ready to work with him on these lines as long as we are able to achieve the objective now. फाल्याचे न्ही, all these are for tomorrow. करून दे. आज कितें करता पळय ताजेर म्हजे थोडे विचार जे घाल्ले आसा ताजेर सरकार विचार करून म्हाका दिसता सोल्युशन दितलो अशी आशा बाळगिता. Dovdekar. Speaker sir, Bab Rohan Kowtian being an ex-IT minister, हाजेर डिटेलान उलयल्लो आहा. सारांश असो आहा की गेल्या वर्साच्यान सरकारान ई-लर्निंग कोविडा खातीर सुरवात केली. हें ई-लर्निंग अफोर्डिंग क्लास म्हणटा ताका कोताक येता. आतां ई-लर्निंगाक कितें जाय पडटा? ई-लर्निंगाक लॅपटॉप जाय पडटा, मोबायल जाय पडटा, टॅब्स जाय पडटा, इंटरनेट कनेक्शन जाय पडटा. गरीब घराब्याक कॅन दे अफोर्ड दीस हो प्रश्न, आनी हाजे खातीर आमी लोकप्रतिनिधी म्हणून हो इशू काडला. स्पीकर सर, सरकारा कडेन खंयचीच स्कीम ना की हे लॅपटॉप, मोबायल, टॅब्स, इंटरनेट कनेक्शन भुरग्यांक दिवपाक. गोंयांत आज फ्री एज्युकेशन आहा म्हणटा तुमी, पूण हें कांयच फ्री ना. स्पीकर सर, इंटरनेट कनेक्शना खातीर सबसिडी ना, स्कुलां कडेन ई लॅब्स ना, क्लासीस आनी असायनमेंट आतां वॉट्सॅपाचेर घेवचे पडटात. सरकाराक इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशनान इंट्रस्ट ना. आतां जाचे कडेन पयशे आहा ही कॅन मॅनेज इट, पूण जाचे कडेन पयशे ना आनी एक गरीब बॅकग्रावंडाच्यान येता ताका मार बशिल्लो आहा. आवय बापायचेर प्रेशर आहा, कित्याक हे सगळ्यो ज्यो वस्तू आसा हांवें वयर सांगल्यात, दे हॅव बिकम सो कॉल्ड एसेन्शियल नीड ऑफ देअर चिल्ड्रन. आनी केन्ना जेन्ना हे घराब्याक तांचो इन्कम कितें जोड आशिल्ली ती कोविडा खातीर ताकाय मार बशिल्लो आहा. आनी सरकार इनसेन्सिटीव आहा. सरकार आतां सगळें परते सुरवात करता. जेन्ना तुमचे कडेन इंटरनेट फेसिलिटी आसा ती पयलींच्या सरकारान केल्ली, ती काँग्रेसीचो कलर नासता ताका, बँडविथ म्हणून. बँडविथ एकूच आसता ती बँडविथ आसा जाल्यार वापरा मार तीच परती करून तुमी फुडें सरल्या. स्पीकर सर, तुमी एक वर्सान कितें केलें? प्रश्न येता. तुमकां कळ्ळें तरी की भुरग्यांक हो त्रास जाता म्हणून? आनी हे भुरग्याक कशें प्रोवायड करप? हो मनशाक जो त्रास जाता, थोड्यांक एक भुरग्या परस आनी 2 भुरगीं आसतात, दोनूय भुरगीं स्कूल गोईंग आहा, तांणी कशें करपाचें? स्पीकर सर, हे जे एडवर्टिजमेंट घालतात आनी कितें 300 कोटी आयल्या म्हणटात लिबरेशनाचे, ते हाजेर मोडा. तांकां कितें तरी करात. हांवें आयकलां की इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कूल लोन्स पसून तुमी बंद केल्ले आहा. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान ऑगस्टान गेल्या वर्सा म्हणिल्लें, आनी आय कोट हिम हीज एक्झॅक्ट वर्ड्स, वी वील हॅव इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी इन गोवा इमिजिएटली. आतां वॉट इज द मिनींग ऑफ इमिजिएटली अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर? इमिजिएटली म्हळ्यार कितें? आतां परतो फाल्यां ऑगस्ट आयलो मरे, 1 वर्स जालें. 1 वर्स गेलें भुरग्यांचें. ना, अश्युरन्स इन द हावस एंड पब्लिश्ड इन द पेपर इमिजिएटली. आनी तुका हांव सारकें सांगता, हे टायम्स ऑफ इंडियान बी फोटो आयिल्ले आहा. खंय? गांव डोंगरी, खोतीगांव, आगोंदा, श्रीस्थल, पैंगिणी, लोलयें, सगळे काणकोण मतदारसंघात आनी काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी. मागीर नेतुर्ले, उगे, पैंगिणी, नेतुर्ले, उगे, भाटी, सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी, मोरपिल्ला, बारसें, फातोर्पा, आड्डे, बाबू कवळेकाराचे कॉन्स्टिट्युएन्सी. हे अशें हांवें कितलीं नांवां सांगूंक जाता. जंय झाडार चडचें पडटा, 10-10 किलोमिटर भुरग्यांक चलून वचचें पडटा. तो कितें माळो म्हणून आसता ताजेर चडून वयर काडून कनेक्टिविटी घेवप, ही आज परिस्थिती आहा स्पीकर सर. आनी हे भुरग्यांक फिजिकल डेंजर आहा रानांतल्यान वचून दोंगरार वचपाक. आनी शेकड्यांनी भुरगे अशे आहा जांचे कडेन गॅजेट्स ना, आनी गरीब आवय बापायक हे अफोर्ड जायना. फ्री एज्युकेशन म्हणजे जें कितें उलयतात तुमी इज नॉट अ रियलिटी.
इट इज अ फोर्ट. फोर्ट चलची ना हें तुमकां कळपाक जाय. स्पीकर सर, स्कीम आशिल्ली सायबर एज ती बंद केली. ती कितें पर्रीकाराचे आहा तितलें क्लीन अप करता दिसतालें. लिगसी काबार करा ती कितें करा रे, पण ती सायबर एज स्कीम आतां गरजेची आशिल्ली. तेन्ना तितली नासत ती, आतां चड गरजेची ती. जेन्ना जाय तेन्नाच तुमी ती बंद केल्ली आहा. आनीक एक कॉमन मॅन नाजाल्यार एक बायल, ताजे भुरग्यांक एक इनडिग्निटी की दे कॅनॉट अफोर्ड एन एज्युकेशन बिकॉज दे कॅनॉट अफोर्ड अ स्मार्टफोन ऑर कॅनॉट प्रोवायड कनेक्टिविटी. ही जी परिस्थिती येता, लास्ट टायम हांवें उलयलें तेन्ना चीफ मिनिस्टर तापिल्लो, एक ते तरुण भारताक हें बी म्हणिल्लें. पूण परिस्थिती तीच ती. इट इज पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम. स्पीकर सर, खूब इश्यूज जावपाक शकता हातून. डिप्रेशन जातलें, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज जातले, भुरगे पेड्यार जातले, खून करूंक लागतले. हे खूब इश्यूज हाजे फॉलआउट्स आहात. हाका सिरियसनेस जर आसा, तुमी आतां कितें प्रुडंट बिडंट तांचे कडच्यान स्टार्ट केलां, कितलेच चॅनल आहा, सुदीन ढवळीकार उलयतलो तेजेर. आय डोंट वॉन्ट टू बी रिपिटेटिव्ह बिकॉज यू आर सेईंग दीस थिंग अर्लियर. पूण एक इश्यू असो आहा की म्हाका दिसता सगळे हावज इज युनॅनिमस अबाउट दीस, की आमचे गरीब सगळ्या कडेन गरीब आहा. म्हज्या मतदारसंघात कनेक्टिविटी आसतली मातशी बरी, पूण एक हांवें मुखेलमंत्र्याक वचून सांगलें, हॉस्पिटलांत भितर कनेक्टिविटी नाशिल्ली. भायर टावरांतल्यान भितर वचना. जो मनीस कोवीड जावन भितर वता तो आसा जितो काय मेलो तें म्हजो खबर नासता, कित्याक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आमच्या कनेक्टिविटी ना. मागीर म्हाका मुखेलमंत्र्यान सांगलें आपूण मोबायल टावर हाडून बसयता बिसयता. ताजे मागीर हांवूय हॉस्पिटलांत वचूना. जालें, पूण म्हणटा तुका हांव, दीज आर फॅक्ट्स. इन अ सिटी, दीस इज अ सिटी. एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ मायन इज अ म्युनिसिपल एरिया. थंय हो प्रॉब्लेम आहा. सो स्पीकर सर, गांवांनी कितें आसतलो, आनी तुमी चड सगळ्या गांवांतल्यान येतात. सो हांवें आनी ताजेर चड भावप सोबय ना, कित्याक तुमकां सगळ्यांक हें खबर आसतलें. पूण एक आसा की मल्टिप्लिसिटी ऑफ एजन्सीज, एज्युकेशन, IT, हें तें सगळें तें व्हडलें लचाण सांगून कांय जायना. काल मुवीन आसलो जाल्यार नाटक म्हणून जालें, ही नाटकां करूंक आयल्या काय म्हण तुमी. काल आमीच नाटक म्हणून बोवाळ केल्लो म्हणून हांव नाटक म्हणून उतर वापरना. हें इतलें सगळें बरोवन केन्ना मेळटलें भुरग्यांक कोवीड बी सोंपतकर? नाजाल्यार कोण तरी येवन सांगतलो की वी हॅव कॉन्कर्ड द थर्ड वेव म्हणून, आनी कोवीड बी गेलें म्हणून. मागीर कोणा जाय तुमकां तें? तेन्ना म्हणसर तुमचे डिलीच त्यो. डील नाका आमकां भुरग्यांक गूड डील जाय. ती केन्ना मेळटली तें सांगात स्पीकर सर. देव बरें करूं. स्पीकर सर, Member, be brief. तुमचे रिप्लाय बरे आहा. तुमचे रिप्लाय जे आहा हे प्रॅक्टिकल ना. आनी हे प्रॅक्टिकल ना हाचे फाटल्यान कारण म्हणजे आमकोडे सारकी इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. आनी देखून आयज जेन्ना हे दीस कठीण दीस आहा, आमी आमची इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालपाची गरज आहा. हांव तिकाच करना, बट आय वूड लायक टू मेक practical suggestions. You see, soon after the COVID struck in Goa and in this country, Honorable Chief Minister, I took certain steps in my own constituency, where in Naveli is a hub of education. Within a kilometer, we have got nearly 10,000 student community from primary to the college. I called a meeting of all the educationists, all the institutions, including the government primary school, which is there within that 500 meters radius. I called the principal of the primary schools. There are 2 primary schools, private. There are 2 high schools. There is a high secondary in this college. So I called all of them, and I called your information technology department director. I also called the stakeholders, different service providers, and we had a meeting. And mind you,
All our institutions, except the government primary school, got nothing. They only got 2 rooms. And in those 2 rooms, there are 8 classes. 4 classes in Urdu medium with 3 students in first standard, 3 students in second standard, 3 students in third standard, 3 students in fourth standard. There are Konkani medium school with 4 students, 10 students, and they are all studying in 2 classrooms. They don't even have separate classroom for separate class. I don't know how these government primary schools are functioning. So I requested the IT director. Speaker sir, we are very fortunate because Goa is the only state which started the IT department for the first time in India in the year 1999. We had a separate IT department. We had a separate IT ministry in 1999. Nowhere in the country was there. We had an IT authority. But today we don't. We had a GL. We have got the SCERT. But we don't have the infrastructure. And we don't have the infrastructure because we don't have a will. Goa is not a backward state. Goa is a rich state. And Goa can be one of the rich states in the country. And if you want to empower the nation, if you want to empower your people, you can empower them only to good education. Earlier they used to say, education is the highway to success. But today, during COVID times, IT is the highway to success. IT education is the highway to success. And Honorable Chief Minister, we can do it. Government of Goa can do it and must do it to see that we reach out to the students, especially the students in the remotest area, who doesn't have this infrastructure, who doesn't have the connectivity, who doesn't have the equipment. So there are 2-3 things we'll have to take into consideration. First, form a committee under the IT department and education department. And this committee should consist of, if you are doing it at the state level, you will have to do it at the taluka level. Maybe you have to take few schools as we have done in Naveli. And we have to chalk out a special program to SCERT. We have got NCERT and SCERT. State Council for Educational Training was formed by me. Even IT department was formed by me in the year 1999. IT Ministry was formed by me in 1999. IT Policy was formed by me in 1999. SCERT was formed by me when I formed that new SSY, Sarva Shiksha Abhiyan. Now all these institutions, besides the GEL, besides the SCERT, besides the IT department, they are not working in coordination. Bring them together. Now is a COVID time, but they have to work overtime. Bring a package so that this package reaches right to the last primary school. The moot question we should ask today, I like honorable members spoke. Moot question is that in spite of all this reply and assurances, are we reaching out to the primary student at the remotest of the remote corner of the villages in Goa? No. Today, if you see, whatever connectivity we have got, because a lot of people are objecting to put these towers, even the city students are not getting the signals. City students are not getting the connectivity. So this is the time we have to just roll up our sleeves, come with a package, come with a roadmap, come with the action plan, so that we tell the students, don't worry. If the parent doesn't have money, we should be able to give them a small chip mobile. The state can provide it. It is not very expensive.
then the state must say, yes, the children are living in a remote place, but we will provide you this connectivity in this area. So the IT department will have to work hard. The SCRT department will have to work in coordination with the IT department. The SCRT will have to prepare necessary modules, action plan, to see that how you reach out to the primary student. I have seen primary schools in my own constituency which are not functioning. They don't even have a place to sit. I have got one classroom which belongs to the government, actually it's a church property. In that classroom, there is a first standard, there is a second standard, there is a third standard, there is a fourth standard within the four walls of one classroom. Even if you don't have an infrastructure for the children to sit as a separate classroom, how you will bring this information technology there? 4 teachers are teaching in one classroom. First standard, 3 students are there, sitting in the same classroom. Second standard, another 3 students are there, sitting in the same classroom. Third standard, there are 3 students, sitting in the same classroom. And fourth standard, there are 3 students, sitting in the same classroom. 4 teachers are teaching them. I don't know how the teachers are teaching them. Speaker sir, point of order. एक तर ऑनरेबल मेंबर जे आसा पळय न्ही हे ऑनलायन एड्युकेशन आनी ते बाकीच्या एड्युकेशनाचेर उलोवपाक लागल्या. खंयच्या क्लासान कितले भुरगे आसा बरोबर आसा प्रायमरी स्कुलांनी. No, but I'm telling you the difficulties. इट इज ट्रू. तुमी उलयता ते हांव डिनाय करीत ना. बरोबर आसा. पयली ते 4थी पर्यंतचे 10 भुरगे 20 भुरगे 2च क्लासरुमांनी बसयता म्हणून प्रायमरी शाळाची संख्या हांव तितूरय वचना कमी जायत गेल्ली आसा. सगळें बरोबर आसा स्पिकर सर तुमी म्हणटा ते. त्या खातीर तुमी IT पॉलिसी तुमी केल्ली हे ते सगळें बरोबर आसा स्पिकर सर. बट तुमी आयज ज्या पद्दतीत कॉलिंग एटेन्शनाक घेता म्हाका दिसता 5 काय कितें तरी कॉलिंग एटेन्शन आसा आनी ही अशीच जर चालू उरली ह्याच स्पिडीन जाल्यार 6 जातली स्पिकर सर फक्त कॉलिंग एटेन्शन सोंपपाक. 6 जातली सारकी कॉलिंग एटेन्शन सोंपपाक. ताज्या उपरांत स्पिकर सर आज डिमांड आसा 5 मिनिस्टरांचे. म्हणजे स्पिकर सर 5 मिनिस्टरांचे डिमांड जर धरले जाल्यार सांजे राती 1 जाल्ले. आयज स्पिकर सर 3 जातली. आनी ताज्या उपरांत स्पिकर सर इम्पॉर्टंट गव्हर्मेंट बिजनस आसा, बिलां पास करपाची आसा. म्हणजे 5 पर्यंत सकाळी 5 पर्यंत हावस सोंपचें ना अशें म्हाका दिसता. तुम्ही तशें म्हणटा आसत जाल्यार Can I give one suggestion? You may not like it or may like, but it's my humble suggestion. I know you have got no time. I know you have got a lot of business. It is not for me. What we can do, this is an important subject, which is very close to your heart. Yes, sir. Which is very close to our heart also. Can we appoint a 4-member committee or 5-member committee and ask them, 1 minute, answer karta ask them to give a solution, a roadmap within a week. आन्सर करता आनी हांव दिता आनी हांव आन्सर करता सांगता तुमी उलया पयलीं. No, you just appoint. If you want, I'll move a motion. Under the rules of the House, you can appoint whomever you want. A 5-member House committee to study this, because this is a very urgent issue, and give a roadmap and action plan within a week. Motion is before the House. अशें अत्यंत भावनीक विशय कॉलिंग एटेन्शनान आमी हांगा मांडला. 1961 सालाजारशाही सोंपली. ना व्हेरी इम्पॉर्टंट हो इश्यू घेवन हांव गांवांत वतलों. 1961 सालाजारशाही सोंपली. पोर्तुगेजालाक 1984 सोंपली. गरीब भुरगे गोंयचे 1963 शिकपाक लागले. तूं सुद्दां त्या वेळार एका ल्हानशा वाठारांतूच आशिल्लो. बाबू कवळेकार सुद्दां तसोच आशिल्लो. तोय तसोच आशिल्लो. तेन्ना जावना ती गोश्ट वेगळी. तो वेगळो. सुभाष शिरोडकर आशिल्लो, हांव आशिल्लो. आमी कशे शिकले ते आमी जाणा. मडकयकार आसा. आमकां कितें शिकयलां आयकतले? आमकां शिकयलां आयक. देवा तुझे किती सुंदर आकाश, सुंदर प्रकाश, सूर्य देतो सुंदर चांदण्या, चंद्र हा सुंदर चांदणे सुंदर पडे त्याचे.
सुंदरई झाडे सुंदरई पाखरे किती गोड बरे गाणे गाती ऐका हे इम्पॉर्टंट सुंदर वेलींची सुंदरई फुले तशी आम्ही मुले सेवा तुझी के सुंदर जग तुझे जर तू सुंदर असशील हे तुमकां शिकोवपाक नाका भुरग्यांक हे शिकोवपाक नाका तुमकां भुरग्यांक सांगा पळय म्हाका आमी बसता हांगाच चल सोडटा हांव सगळें तुमी नाका म्हणून सांगा भुरग्यांक शिकोवपा हें तुमी म्हाका एश्युरन्स दिले ह्या हावजांत की आमी ऑनलायन एज्युकेशन जो पर्यंत करचे ना आनी इट इज नॉट कंपल्सरी असं तुमच्या एश्युरन्स सांगा काढा आनी पळया जो पर्यंत कनेक्टिविटी आणि बाकीचे सगळे आम्ही गावागावात पावयतले तो पर्यंत दीपक पावसकारा विचार ताच्या गावात आसा जाल्यार विचार ताणें सांगचे आपल्या गावात सगळें आसा म्हणून एक सुद्दां आमदाराच्या गावात हे मेळना आनी तुमी हें कशें चालू केलें तुमी हांगा म्हाका एश्युरन्स दिल्लें हावजांत म्हाका म्हणजे हावजांत 40 आमदारांक एश्युरन्स दिल्लें इन्क्लुडींग मंत्री तुम्ही फाटी कित्याक सरता हो म्हजो पयलो प्रश्न ह्या 1.5 वर्सांत तुमी कितें केलें हो म्हजो दुसरो प्रश्न 1.5 वर्सां जालें हे एश्युरन्साक आमी कितें करता हे लोक आमकां पळयता हें आमी पयलीं लक्षांत आज सकाळीं हांव घरांतल्यान भायर सरता राती 2:30 घरा पावलां म्हाका वायट दिसना करपाक काम सकाळीं 5:30 उठलां 6:30 घरा कडेन 3 भुरग्यां आनी आवय बापूय आमकां स्मार्टफोन दी म्हणून आय एम कॅपेबल तेंय तुमकां सांगता म्हज्या कॉन्स्टिट्युएंसींतल्या भुरग्यांक दिवपाक हांव कॅपेबल आसा प्रश्न तो ना पूण बाकीच्या भुरग्यांचें कितें तांकां तुमी रस्त्यार वाडयतले आज खरें सांगता तुका एकूच सांगता तूं घे बस हांव तुका पायथागोरस थेरम घालता किंवा डेरिवेटिव्स घालता किंवा इंटिग्रेशन घालता तूं तें शीक आनी म्हाका दाखय हांव आतां जाल्यार आतां सांगता तुका हांव ऑल 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आतां सांगता तुका हांगा लॉ ऑफ मोमेंटम एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वलंट लॉ ऑफ मोमेंटम कितें विदीन द लिमीट ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टीक डिफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग ट्विस्टिंग एंड आर एट द फोर्स कितें म्हाका हांव तुका एक लेसन दाखयता आनी तुमी तो कंप्युटराचेर घालून दाखया म्हाका आनी ती भुरगीं कशी घालतली तुमकां ना नाका सगळी तयारी कर आनी कर ना जो पर्यंत तूं सगळ्या भुरग्यांक शिक्षण मेळना जो सगळे अरे तुका गरीब भुरगीं तुका परिस्थितीच खबर अरे गरीब भुरग्यांचे सॉरी हां अरे म्हटलें हांवें शब्द काडून उडय तुमकां गरीब भुरग्यांची परिस्थितीच खबर ना मागीर कशें करता तर तुमचो स्टेटमेंट तुमच्या सरपंचाचो स्टेटमेंट हांवें वाचला तुमी कशें हें करूं शकता काय म्हणना हें केलें जाल्यार मुखार भुरगीं कशीं येतलीं म्हणजे गरीब भुरगीं वयरूच येवचें ना हें तुमचें चल्लां त्या वेळेर म्हाका तें तुमचें बाकीचें ना तुमी स्मार्टफोन दिवना स्मार्टफोन दिताय तर तुमी भुरग्यांक सांगा म्हाका आमी ना जाल्यार आनी एक करूं येता प्रत्येक चॅनल भाड्याक घे वेगळे वेगळे स्टँडर्डांक सगळे स्टँडर्ड एकार घाल नाका 8वेचो एक कर 9वेचो एक कर 10वेचो एक कर 11वेचो एक कर 12वेचो एक कर इंजिनियरींग कॉलेजचे भुरगे कितें करता जाणा फ्रेंड सोदता आनी थंय तागेले फ्रेंडाचे घरा येता आनी शिकता अशे इंजिनियरींग कॉलेजचे भुरगे नेत्रावळी ह्या भागांतले येता नेत्रावळी ह्या भागांतले तुमचे 70 भागांतले जे वाळपय इंटरनल एरिया आसा थंयच्यान येवन वाळपयत रावता आनी वाळपयत शिकता हे जो पर्यंत सारकें जायना तो पर्यंत तुमी हें कशें करूं शकता तुमी मुख्यमंत्री एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ गोवा आज सकाळीं हांवें सांगलां शेतकऱ्यांक नमस्कार केलो म्हणून तुमकां मागीर हांवें सांगलां गॅस चडयला गॅस गृहिणीन नमस्कार केला आतां भुरगे वटेनूय तिसरो नमस्कार करता हांव तुमकां कारण ताची गरज आसा पयर बाब काणकोणचो इजिदोर स्वता येवन तुमच्या म्हऱ्यांत बसलो काय ना खुद्द बाब सुभाष शिरोडकरान हो विशय तुमचे कडेन व्हेलो तुमी कितें केलें तें म्हाका सांगात ATM ऑन व्हील
तुम्ही केलें गूड थिंग्स, पण वाय नॉट टॉवर ऑन सायकल व्हील्स? स्ट्रीट सायकल घेया आनी ताचेर टॉवर घाला आनी गांवां व्हरून दवरा तुमचे कडेन जायना जाल्यार. तेंय जायना. सगळे चॅनल भाड्याक घेया. तुमकां जर खरें गरीब भुरगीं जर शिकपाक जाय आनी प्रत्येक स्टँडर्डाचो एक चॅनल, ज्या स्टँडर्डाचो भुरगो आसा थंय आमी गांवां कशें करपाचें ते आमचे लोक हे आमदार करतले. ते करपाक आमी तयार आसा. प्रत्येक आमदार तयार आसतलो, प्रत्येक सरपंच तयार आसतलो, प्रत्येक पंच तयार आसतलो. गांवची परिस्थिती इतली पिकट आसा की कितें तरी करा आनी आमकां शिकया म्हणटा. आमी आनी 2 टिचर दवरल्या. ज्याक कोण येता ताका शिकय म्हणून नाका, कितें येता तें तुका तांकां शिकय म्हणून. कितें भुरगीं आमी हातभार लावन वयर काडपाची. त्या भुरग्यांक जर आमी पायदळीत उडयली जाल्यार आमचें हें मुखार कशें वतलें शिक्षण? हो प्रश्न आमचो आसा. आनी तुज्या एश्युरन्सा प्रमाणे तुवें कितें केलें आजून पसून तें तरी आमकां सांग.